पण भाई एक पाक सांगा, प्रायोरिटी इज गेटिंग दॅट सर्वे डन. ती सर्वे पहिली जावपाक जाय, मागीर अमेंडमेंट. आता दोन्ही आता कशें करपाचे, दोन्ही सर्वे बरोबर सायमल्टेनियसली सगळे जावे. आणि दुसरी गजाल म्हळ्यार ही जी पेंडन्सी आसा ती इवन मामलेदाराची कोर्टा भितर आसूं, ही सर्वे जर जाली जाल्यार ती पेंडन्सी झपाझप कमी जावपाक शकता. सर्वे जायना ती. तर कितें जालां, सर्वे करून तुजें नांव जरी लागलें करून सुद्दां तरी खंयच्याय मनशान सांगूं येता हांव कूळ म्हणून म्हणपाक गेलो तर दुसरो कोण तरी म्हजो भाव बापूल भाव कोणें सांगूं येता ना तो न्ही हांव कूळ, तर ते केस जालें. भाटकाराचेर हांवें केस तुमचेर घातली. यू आर नॉट द ओनली ओनर. देर कुड बी सिरीज ऑफ पर्सन्स हू आर ओनर्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर लँड. कोणें सांगूं येता तोच भाटकार न्ही हांव तो. इव्हेंटरान म्हाका पडला तें तुका पडूंक ना, किंवा इव्हेंटार जावंक ना खरें पण पार्टिशन जालां आनी कितें जालां. अशें लिगल कॉम्प्लिकेशन नॉट वन, हंड्रेड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन्स कॅन अरायज. म्हणून हांव एक व्हाया मिडिया सुचयता ती अशी, गांवांत गेले नंतर एकदां तुमी नोटीस काडली की ह्या गांवांत ह्यो जमनी आसात, ह्या जमनीचे हक्कदार कोणा तरी फुडें येवचें, कुळा वाटेन येवचें, भाटकारा वाटेन येवचें. आनी प्रूफ कितें करपाक जाय, कुळान जेन्ना कूळ कायदो लागू जालो त्या वेळार तो ती जमीन कसयतालो काय ना इतलें तर सिद्ध केलें. तर ती कितें आसा, अ पर्सन होल्डिंग लँड ऑन लीज ऑर डीम टेनंट, वन हू इज लॉफुली कल्टिवेटिंग. म्हणजे भाटकार कुळाचो संबंध जावंक जाय अशें ना, तो कायदेशीररित्या कसयता काय ना इतलें दाखयल्यार पुरो. आनी लॉफुली म्हणजे कितें, भाटकारान जर जे आक्षेप केन्ना घेवंकूच ना तर तो लॉफुली कल्टिवेट करता. तुका दिता कितलें तो भाडें, खंड दिता काय ना दिता तो प्रश्न आज उबो जायना. सो इतलें तें सोंपें जाता. पण दीस इज अ फॅक्च्युअल इशू. तो गांवांत गेल्या शिवाय थंय पळयल्या शिवाय वचून सोंपना तो. आनी म्हणून हांव कितें म्हणटा, ही सगळी कमी जावची म्हणून तें एकदां केलें. कुळाचें नांव थंय तुका हाताक मेळ्ळें, तो कूळ ओनर म्हणून तुवें डिक्लेअर केलो. समजा कोणाक भाटकाराक आक्षेप आसच तर तो आक्षेप तुवें घेतलो आनी डिसायड करपाक ती केस मामदारान रितसर चलोवची. ना जर कोणें आक्षेप घेतलो, अरे हाचे पयशे इतले जातात किंमत इतले, ते भर पळय हांगा, तुका जर भरपाकय जायना तर गव्हर्मेंट सांगचें आपूण भरता पयलें, तूं मागीर तुज्या कडल्यान वसूल करतलो. अंडर लँड रेव्हेन्यू कोड एरियाज पण तुज्या कडल्यान वसूल करप, कुळा कडल्यान वसूल करप. ते पयशे ताका काडून दी. त्या पयशे संदर्भात जर एका परस चड लोक जर फुडें सरले, ना ना हांव भाटकार तो न्हय, तर तुमी कोण ते आपसान थारायात. लँड रेव्हेन्यू कोडान आपल्या लँड एक्विजिशन कायद्यान ही तरतूद आसा. बरोबर. सरकार आपल्या सरकारी सार्वजनीक कार्याक म्हणून जमीन ताब्यात घेता, पयशे काडटा आनी थंय भरता. मालकान येवचें, दाखोवन दिवचें आपलो अधिकार म्हणटा पयशांचेर, आनी ते पयशे घेवचे आनी वचचे. म्हाका एक गजाल, आतां खंय तरी आंदोलन उबें रावता अशें दिसता. तुमकां कितलो विश्वास आसा की आतां हाजे खातीर ह्या बेजिसाचेर एक स्ट्रॉंग जन आंदोलन उबें रावपाक शकता? बरोबर. 50 वर्षां नंतर जर हें आंदोलन उबें जाता तर तें कोणा पक्षा विरुद्ध किंवा सरकार विरुद्ध ह्या नदरेन म्हाका दिसता कोणें पळोवं नये. विशेषतः सरकारान पळोवं नये आपल्या विरुद्ध आंदोलन म्हणून. हें आंदोलन किंवा हो जो प्रश्न उबो जालो, बऱ्या हेतूंतल्यान जावं वायट हेतूंतल्यान जावं खंयच्या हेतूंतल्यान जावन हें जें नवें अमेंडमेंट हाडलें, भितरल्यान एक नवी जागृती परत एकदा तयार जाली. आनी ह्या जागृती कडेन हांव खूब मोठ्या अर्थान पळयतां. आज गोंयच्यो जमनी विकून गेल्यो भायर. तो आमचो दुसरो मुद्दा. हो कायदो आमी इम्प्लिमेंट न केल्ल्या कारणान भाटकारांकय एक मोकळें रान मेळ्ळें. हय. कुळाकय जर 4 पयशे मेळटा आतां आज तर ते मेकळें करुया हें सांगपाकय लागले. आनी अशे तरेन खुबश्यो जमनी गेल्यो आमच्या विकून. ह्या संदीचो फायदो घेवचो आनी फुडें जे कितें दुसरो विशय तुमचो आसा स्पेशल स्टेटस फॉर गोवा, त्या संदर्भांतलें एक वातावरण निर्मिती फर्स्ट क्लास जाता. सगळ्यो तुम्ही जमनी म्हणटात की हो मुद्दो फक्त कूळ आणि मुणकारांचो न्ही, ह्या मुद्द्याचं डायरेक्ट रिलेशन जे आहा ते गोंयच्या जमनी कडेन आनी प्रिझर्वेशन ऑफ दॅट लँड कडेन आसा. तोच मुद्दो हांव फुडें म्हणटा तो असो, ही जमीन जर एकदा कुळाच्या नांवार जाली तर म्हूण कायद्या प्रमाणे कूळ कायद्या प्रमाणे ही दुसऱ्याक विकपाक मेळना. बरोबर. सेक्शन 18K सांगता, सच लँड कॅनॉट बी ट्रान्सफर्ड इन एनी वे एक्सेप्ट विथ द परमिशन ऑफ द मामलेदार. आनी मागीर मामलेदारान परमिशन दिवं येता, ताका काही रुल्स आसात. तर भाई तुम्ही बेसिकली ही गजाल म्हणटात की फक्त ही अमेंडमेंट फाटी घेवन जावची ना, ना जावचें, ताजे खातीर आनी तरतुदी आनीक तरतुदी काही करचे पॉझिटिव्ह तरतुदी पॉझिटिव्ह करचे पडटल्यो. त्यासाठी सरकारान एक इंडिपेंडंट अशें इवन एक कमिशन अपॉयंट करूं येता. शाह कमिशन नेमून ब्लॅक मनी सोदपाचो प्रयत्न चलता किंवा आमच्यो मायनिंग इलिगॅलिटी सोदपाक जाता, तर तशा स्वरुपाचें एखादें कमिशन करून कूळ कायद्याचो मूळ हेतू जो फिक्स आसा टाइम फ्रेम, तो हेतू साध्य करण्यासाठी एक टाइम फ्रेम दिवचे. कायदेशीर ट्विटिंग ज्या जाग्यार करपाक जाय ते ट्विटिंग करचें. कळ्ळें न्ही. सरकार कडेन ब्रेन बुद्धी दिणारे लोक खूब आसात, तांचो उपयोग करचो. आनी एकदा इट इज नॉट अ क्वेश्चन की फक्त अमेंडमेंट फाटी घेवची. ना ना ना, हो गोंयच्या मातयेचो प्रश्न आसा.
म्हाका सांगात गोंयच्या अस्मितेचो प्रश्न आसा अशें पळयता हांव. हो तुमचो जो लॉ कमिशनाचो रिपोर्ट आसा इन केस ऑफ दीस ऑल्सो आनी इन केस ऑफ स्पेशल स्टेटस वाचतालो तुमचो रिपोर्ट वाचतकीर म्हाका जी एक फील येता की तुमी हातूंत भितर खंय स्पेशल स्टेटस बी असले शब्द वापरनात. तुमी अशे कांय मार्ग सुचयल्यात जंय स्टेट गव्हर्नमेंट कांय अमेंडमेंट्स हाडून गोंयची जमीन राखपाक शकता. नाव एज अ फॉर्मर युनियन मिनिस्टर आनी जाका गोंयच्या मातयेचो तितलोच अभ्यास आसा तुमकां प्रामाणीकपणान दिसता की आमकां स्पेशल स्टेटसाची गरज ना? म्हाका प्रामाणीकपणान जाल्यार तुका स्पेशल सांगता, प्रामाणीकपणान दिसता की हे एक मृगजळ निर्माण करपाचो प्रयत्न चल्ला. गरज ना काय आमकां मेळपाक शकना? मेळपाकय शकपाक खूब कठीण आसा आनी गरजय ना. जे आसा पळय ताचो उपयोग करुया. आतां तुका जर कोण आतां स्पेशल आदी फर्स्ट ऑफ ऑल डिफायन वॉट इज स्पेशल स्टेटस. हांवें सरकाराक विचारलें जेन्ना तो ठराव पास जालो विधानसभेन, हांव वाचतालो डिबेट ती. वॉट इज स्पेशल स्टेटस? नॉट वन पर्सन हॅज डिफायन्ड इट. ऑपोजिशनान ठणठण पाड सगळें केलां आनी ताच्या परस वायट परिस्थिती सरकारान केल्या. मुख्यमंत्र्याचे मुद्दे 3 मुद्दे मुख्यमंत्र्यान मांडले की आमकां स्पेशल स्टेटस जाय. कित्याक जाय रे? तर तो उत्तर दिता आमकां कितें सरकार केंद्र सरकार कडल्यान पयशे जाय म्हणून म्हाका नाका ती. नंबर 2 हे मागून हांव कितें वेगळें राष्ट्र तयार करपाचो विचार करिना. म्हणजे 2 नेगेटिव्ह पॉयंट काडले पयले. तिसरो पॉयंट आमची जमीन आमकां राखपाक जाय. म्हणजे जमीन राखणे एकच पॉझिटिव्ह पॉयंट. इन द एंटायर डिबेट ओनली वन पॉझिटिव्ह पॉयंट दॅट गोवा मस्ट प्रिझर्व. म्हणजे ह्या रिपोर्टा भितर तुम्ही प्रिझर्वेशन ऑफ लँडा खातीर काय उपाय सुचयले आसा ते वापरा म्हणटा. स्टेट गव्हर्नमेंट करपाक शकता. स्टेट गव्हर्नमेंटच करू शकता, दुसरे कडेन वचपाची गरज ना. आणि लँड सब्जेक्ट जो आसा तो घटने प्रमाणे हो अधिकार राज्य सरकाराकच दिल्लो आसा. वन इश्यू इज एग्रीकल्चरल लँड जो तुम्ही म्हणटात की स्टेट डायरेक्टली प्रोटेक्ट करपाक शकता. डायरेक्टली प्रोटेक्ट करू. हय. वॉट अबाउट नॉन एग्रीकल्चरल लँड? कितलेशे नॉन एग्रीकल्चर आसात. आतां पळय हिमाचल प्रदेशाक तूं जर गेलो न्ही तर थंय ताणें कितें केलां फॉर रेजिडेन्शियल पर्पजीस ए नॉन हो जो आसा हिमाचली आसा ही इज बार्ड फ्रॉम परचेजिंग लँड. परंतु ताणें काही एस्टेट्स तयार केल्यात लायक इंडस्ट्रियल एस्टेट्स वेर एनीबडी कॅन कम अँड इन्वेस्ट. तुका उद्योग घालपाक जाय, तुका धंदे घालपाक जाय. आतां लोकल काय सगळे जाण धंदे करूंक शकना न्ही. तुका रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अदर सोर्सीस फॉरेन सोर्सीस. देर दे हॅव अलाउड यू टू इन्वेस्ट बट ओनली फॉर स्पेसिफीक जेन्ना कॉलनीज तयार केल्यो रेजिडेन्शियल कॉलनीज सांगला की कंडिशनाक घातल्यान. आमच्या कोमनात कायद्यान आमी सांगलें 15 वर्षांचे जर रेजिडेन्शियल तुका जर आसा तूं तरच कोमनाची जमीन तुज्यान घेवं येता. बरोबर. 15चे 50 कर. सातांनी बरेचशे काम सांगता. आणि रिजनल प्लॅन जर तूं 2001चो काडून पळयलो तर जी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी आसा रानां शेतां ती कुशीक काड. ऑर्चर्ड प्रॉपर्टी आनी शेतकरी प्रॉपर्टी जी आसा भितरली सेटलमेंट इज हार्डली 5-10% रेजिडेन्शियल. बाकी सगळीं शेतां आसात. आणि ती प्रोटेक्ट करपाक ती प्रोटेक्ट करपाक तुका कोणें सांगला तुका केला? बरोबर. वी आर अलाविंग दीज एग्रीकल्चर लँड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्चर्ड झोन्स. आय मीन सेटलमेंट झोन सेटलमेंट टू कमर्शियल झोन. आणि मागीर कोणें येवचें आनी वचचें न्ही. सो म्हजी विनंती आसा ती हीच की जे कायद्यान आमकां संरक्षण आसा सद्याक ज्या तरेन आमची रियल इस्टेट इकॉनॉमी गेल्या आणि ज्या तरेन प्रत्येकाक गोंयाक आपल्याले घर आसचें दिसता. प्रत्येक तो मागीर बॉलिवूड स्टार जावं किंवा तो मागीर सामको कॉर्पोरेट बिलियनेर जावं अशी परिस्थिती भितर आमी अशें बंधन हाडपाक शकतात की फकत रेजिडेन्शियल गजाली गोंयकारांक खातीरच म्हणून करूं येता न्ही. कॉलनी करूं येता आपल्या लोकांचे. स्टेट गव्हर्नमेंट प्रॉब्लेम हांगा आसा. स्टेट गव्हर्नमेंट दिस इज नॉट अ व्हेरी आय मीन इट्स अ नॉट व्हेरी हेल्दी. थोडेशे कॉन्स्टिट्युशनल कॉन्ट्रोवर्सी जातली हे सगळें खरें. परंतु जर ती 90% लँड यू कॅन सेव्ह वाय नॉट टेक दॅट मेजर. आणि एक एग्रीकल्चरल लँडा कडच्यान सुरवात करूया थंयच्यान सुरवात करूया. दुसरो आनी एक मुद्दो आसा वीच इज परमिसिबल बाय दी कॉन्स्टिट्युशन इटसेल्फ. आमचे कडेन 12.5% गावडा कम्युनिटी आसा. आणि कॉन्स्टिट्युशन आमची घटना भारतीय घटना ह्या ट्रायबल लोकांचे हक्क संरक्षीत उरचे म्हणून कांय खास प्रावधानां आसा. बरोबर. आर्टिकल 244 शेड्यूल 5 वगैरे आसा. त्या खाली ट्रायबल एरियाज डिक्लेअर करूं येतात. ट्रायबल कावन्सिल्स निर्माण करूं येता. आणि गव्हर्नर कॅन इश्यू डायरेक्शन्स की तांची जमिनीचे हस्तांतरण सेल परचेज कॅन बी रेग्युलेटेड. आमी त्या विशया कडेन अजून लक्ष दिल्लें ना. सो ट्रायबल लँड आमच्यान सेव करूं येता. आमची एग्रीकल्चर लँड पूर्णतया आमच्यान सेव करूं येता. टेनन्सी एक्टाच्या मार्फत टोटल बार येता. तुका कोणाकूच ते विकूंकूच मेळना तुका म्हणून आमच्यान हू इज एन एग्रीकल्चर डिफायन करूं येता.
जाल्यार कोणी अमिताभ बच्चन दिल्लीक रावतलो आनी सांगतलो हांव एग्रीकल्चर तेच्यान एक सर्टिफिकेट हाडटलो. नो, आय डोंट एक्सेप्ट इट. कितें हांव म्हणटलो कितें तूं एग्रीकल्चर जाता म्हज्या खंयची जमीन तूं घेवंक सोदता किंवा तुजे कडेन आसा डिफायन. लँड रेव्हेन्यू कोडान एक मोठे म्हत्वाची त्रुटी रावून गेली. इंटेन्शनल ऑर नॉन इंटेन्शनल आय डो नॉट कॅनॉट से इट टुडे बिकॉज दॅट एक्ट वॉज पास्ड इन 1968. इट इज अ डिट्टो कॉपी ऑफ द लॉ इन महाराष्ट्रा. आनी कायदे असे हाडले मी त्या वेळार महाराष्ट्रान हाडले, कर्नाटकान हाडले. आनी त्या कायद्यांतले प्रोविजन अशें आसले की शेत जमीन फक्त शेतकऱ्यांनाच विकत घेवं येता किंवा ती रिटेन करूं येता. तें प्रोविजन disappeared from the land 1968 land. ऑल द रेस्ट ऑफ द प्रोविजन्स तशा तशा आयले. तशा तशी पावले तें प्रोविजन गेले. म्हणजे म्हाका दिसता त्या काळान जे काही लोक आपल्यो एक तर जमनी विकपाक करताले कोणाकय किंवा जो अधिकारी वर्ग किंवा कोण जे आसताले तांकां त्यो हांगासरल्यो जमनी घेवपाची इच्छा आशिल्ली. ताणें हें बरोबर वगळून दवरलें. आणि परत आम्ही ते चूक सुधारपाचो प्रयत्न केलो ना. सांगून इतलें करून सुद्दां आज सुद्दां कोण तेच्या बद्दल उलोवंक तयार ना. बरें भाई, लास्ट एक गजाल सांगा. जेन्ना इतली मेजर 2 इश्यू आसात त्याने जेन्ना तुम्ही ओपोजिशनाची परिस्थिती पळयतात की काँग्रेस हाऊसाक तुम्ही पत्रकार परिशद घेतली तेन्ना मातसो बरें दिसलें. दुख्ख जाता की खरें म्हळ्यार ओपोजिशनाच्या दृश्टींतल्यान जर पळयलें जाल्यार हरवी सोदतल्याक भाजिल्ले मेळिल्ल्या भशेन न्ही. आनी तरी आसतना जेन्ना कांय जायना ओपोजिशन आपूण खायत ना म्हणटा, दुख्ख जाता. हें दुख्ख तुमकां जाता तशें म्हाकाय जाता. ऑपोजिशन हॅज टू बी ऑलवेज बेलिजरंट. ताणें उलोवंक जाय, ताणें एक्शन करपाक जाय. तेन्ना घडना पळय तेव्हा दे आर नॉट फिट टू बी देर. कळ्ळें. ही नोंद म्हाका दिसता योग्य ठिकाणी योग्य व्यक्तींनी घेवची. अजून टायम वचूंक ना. फायनली एवरी पॉलिटिकल पार्टी हॅज अ कमिटमेंट टू द पीपल होम दे रिप्रेझेंट. म्हाका लास्ट गजाल सांगात. जेन्ना ओपोजिशन पार्टी इतले लेवलाचेर वचून फेल जाता आनी जेन्ना सायमल्टेनियसली अशें एक जन आंदोलन उबें रावपाची परिस्थिती येता तेन्ना भाई राजकीय प्रवाहाची दिशा कशी बदलता, ते ओपोजिशन कुशीक पडटलें आनी तातूंतल्यान नवीन कितें तरी तयार जावंक शकता. जर दिस इज असो एक विशय आसा, इट शूड बी ग्रॅब्ड बाय द ऑपोजिशन. जर ओपोजिशन तो घेना, तो जर घेना तर जन आंदोलन जातलें. भितरल्यान आनी कितें घडूं येता वी डोंट नो. देर कॅन बी अ थर्ड ऑप्शन कमिंग आउट. ऑप्शन कमिंग अप. आनी ती जर संदी दुसऱ्यांक दिवपाची आसा ह्या सद्याच्या राजकीय पक्षांक, सो बी इट. आय कॅनॉट से एनीथिंग एल्स. इंटरव्यू सगळ्याचो इतलोच म्हणटा. फाल्यां जर तिसरो पर्याय आयलो घडये म्हाका दिसता खुबश्या गोंयकारांक तुमकां त्या तिसरी पर्याया बरोबर पळोवपाक बरें दिसतलें. गॉड नोज, आय डोंट नो. इतल्याचेर थांबता. खूब इतले कठीण विशय इतले सोंपे करून गोंयकारांक सांगले. थँक्स अ लॉट. इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू.